आमचो आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आणि वर्षाच्या वर्सा आम्ही पणजे साजरो करतात. सो म्हाका दिसता की माझ्या मतदारसंघात जावचे आणि माझे जर इच्छा आसा हांगा जावची जाल्यार तुमची सगळ्यांची इच्छा आसतली की बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती ही मांद्रे मतदारसंघात जावची हो ना? व्हडले जावची हो ना? तेका लागून हांवें काही निर्णय माझे फाटी घेतलेले आसात आणि हांव आयज घोशणा करता ओपनली मांद्रे मतदारसंघात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळ्याची स्थापना ही 14 एप्रिलाच्या पयलीं जातली आणि ही मांद्रे मतदारसंघ आणि चोपडे सर्कलाचेर जातली. तुमच्या समाजाचे विषय जे आहात, इश्यूज आहात, तुम्ही फेस करतात, प्रॉब्लेम्स आहात फेस करतात, ते खंय तरी सोक्ष लागपाक जाय. आणि हांव मान्य करता तुमच्या समाजाचे जितले प्रश्न आहात ते खूप प्रश्न पेंडिंग आहात आणि सगळे प्रश्न पेंडिंग आसलेले एकदाच एक कोणें आमदार किंवा एक मंत्री मुख्यमंत्री एकदाच करूं शकना, पूण सुरवात करपाक जाय आणि ती सुरवात आमी करपाक सुरवात केल्ली आसा आणि हेच्या फुडें जातली. तुवें एक मेन्शन केल्लें की देवस्थानच्या प्रॉपर्टीन जावं किंवा सरकारी जमनीर जावं कोमनीदार जमनीर जावं घरां आसात, ती घरां आयज मेरेन नांवार ना आणि ती घरां नांवार करपाक जाय. अभिमान दिसता ज्या सरकारा नांव आसा, आमचो आदरणीय आमचो मुख्यमंत्री जो आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी हालींच घोशणा केले माझे घर स्कीम आणि माझ्याच घर स्किमीन हालींच सर्क्युलेट केल्या माझ्या ऑफिसान काल धाडलेच नोटिफिकेशन सगळे आणि फॉर्माय आउट जातली. जर तुमचे कोमनीदान नाल्यार गव्हर्मेंट जमनीन जर घरां आसात जाल्यार ती रेग्युलरायज जातली, माझ्या घराच्या अंडर तुमच्या नांवारूय जातली. हे आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमच्या गोंयच्या सरकारान अनाउन्स केल्ले आसा. सो भिवपाची गरज ना. दुसरी गोष्ट मुसुंडेचे क्रिमेटोरियम स्मशानभुमीचो विशय आहा, तो जर अशे जाग्यांनी आहा, सरकारी जाग्याचेर आसा किंवा कोमनीदार जाग्याचेर आहा जाल्यार तोय तुमी म्हाजे कडेन घेवन या, हेचेरूय सोक्ष काडया. कित्याक मांद्रे मतदारसंघात अशें कितलींशीं वर्सां जाली स्मशानभुमी नासली आणि खुबशे चॅलेंजीस असले, ते सक्सेसफुली आमी करून दाखयले आणि स्मशानभूमी सरकाराच्या जमनीन आमी घेवनूय दिली आणि नांवारूय डायरेक्टर पंचायतीचेर केले. सो कठीण कांय ना, सगळ्याक पॉसिबल जाता. इम्पॉसिबल ह्या शब्दान आय एम काडचे जाल्यार पॉसिबल येता. सो आय एम काडपाचें आनी पॉसिबल करून दाखोवपाचें हें कार्य आमचें आणि आमी करतले जाल्यार सगळे एकी कडेन येवपाची गरज आहा.